मुरगावच्या वजन माप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मुरगावांतल्या कांय दुकानांनी धाडी घालून बेकायदेशीर सामान जप्त केलां. तातूंत कोरोना दुयेंत जावचें न्ही म्हूण जतनाय घेवपा खातीर व्हडा प्रमाणांत उपेग जावपी मास्काचो आस्पाव आसा. कोरोना दुयेंताचें प्रमाण वाडटा तितलीच ताची प्रसिद्धीय जाता. जितली प्रसिद्धी तितलोच लोकांच्या मनांत दुबाव आनी उपरांत भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर धांवपळ. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो फायदो कांय धंदेकारांनी घेवपाक सुरवात केल्या. कोरोना दुयेंत जावचें न्ही म्हूण लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय कशी घेवप हाचे बद्दल कांय गजाली भलायकेच्या मळार वावर करपी संस्थांनी जाहीर केल्यात. तातूंत तोंडाक मास्क घालपाचोय आस्पाव आसा. ताचोच फायदो घेवन तोंडाक घालपाचे मास्क बेकायदेशीर तरेन गोंयांत विकपाक सुरवात जाल्या. विकतना ताचो दरय वाडोवन विकतात. गोंय सरकाराच्या मुरगांव म्हालांत आशिल्ल्या वजन माप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तांच्या विरोधांत कारवाय सुरवात केल्या. बुधवारा दीस मुरगांवांतल्या कांय दुकानांनी धाडी घालून बेकायदेशीर रितीन विकपी सामान जप्त केलां. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्युमर अफेर्स लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान आमकां एक हें धाडिल्लें विथ रिगार्ड टू कोरोना व्हायरस. हे मास्क आनी सॅनिटायझर खातीर सिन्स दे हॅव ब्रॉट ऑन द एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट दे आर सोल्ड एट द हायर MRP. So based on that, for last 3 days we have been carrying out a drive, and today our drive was carried out in Zuarinagar and in Vasco City via Chikalim, and total 4 cases have been booked. Around ordinary mask, that is this, 2075 packages have been seized, and with regard to this 32 packages have been seized. With regard to this 41 packages, and with regard to this 9 packages, altogether total 2596 packages have been seized, wherein they were not bearing month, name and complete address of the manufacturer, importer and the packer, month and year in which the commodity is manufactured, pre-packed or imported. Important one is the maximum retail price is not printed, and in case of consumer complaint where you want to complain that customer care detail is not there. What we have noticed is that this mask we have seized from a pharmacy, and the pharmacist has purchased this from an hardware shop which is basically for the industrial equipment.